नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपैकी नजर मारया हेडलायन्साचेर। सरकारी खात्यामदीं ना सारके समन्वय, देखून स्मार्ट सिटीच्या कामाचो जाता लोकांक त्रास। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचें विधान। फ्रांसीस सार्दिनान फोंड्यां कसलेंच काम करूंक ना, देखून सार्दिनाक फोंड्यां कोण वळखना। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो आरोप। रेंट कार आनी बायक हांच्या खातीर गोंयांत वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर येरादारी पुलिशेन काडलो नवो नेम। रेंट कार आनी बायकवाल्यांक कडल्यान मालकांक कडल्यान सायन करून घेवचें पडटलें अंडरटेकिंग। पणजे पालिका गार्डनांत सापडली भिकाऱ्याची मेल्ले अवस्थेत कूड। सोरो पिवन पडून तकलेक मार लागिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचो अदमास। पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल, फुडलो तपास चालू। म्हापशां नुस्तें मार्केटाची जाल्या अवतिकाय। सोयी सुविधांचो उणाव, नव्यान वेंचून आयिल्ल्या अध्यक्षान घेवची दखल, नुस्तेकारांची मागणी। आनी कारापुरा पंचायतीच्या पोरण्या इमारती कडेन साचिल्लो कोयर निमणे कडेन एकदाचो काडून वाठार केलो नितळ। व्हडा प्रमाणात कोयर डंप केल्ल्यान उप्राशिल्ली गंभीर समस्या। आनी आतां खबरो विस्तारांत। सरकारी खात्यामदीं सारके समन्वय नाशिल्ल्यान हाचो त्रास लोकांक सोंसचो पडटा। स्मार्ट सिटीच्या कामात लक्ष घालून बेगोबेग ते पुराय करचे असो सल्लो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मुखेलमंत्र्यांक दिला। सरकार फकत आश्वासनां दिवपाकूच उरल्या, कामां मात वेळार जायनात असो तोमणो लेगीत ह्या वेळार सार्दिनान मारलो। आतांच हांव पणजे भोंवपाक गेलो, स्मार्ट सिटी सगळे एक मारक दोन, तीन मारक दोन। हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां, तूं आफ्टर ऑल यू आर द चीफ मिनिस्टर, मेक शुअर that there is coordination between departments. It is not smart city, Penjim has become ugly city. स्मार्ट सिटी ना कित्याक टायमार केल्लें जायत हें जावपाचें। काल हांव सांता क्रूज तो नागराची गाडी वचपाचें ना। आतांच म्हाका फोंड्यासान फोन आयलो, थिंगा डेरी आहा ते मार्गाचेर थिंग उगडला, की रिटेन जालो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आनी PWD कोण उकाणी कोण नाही, हो ताजेर जाता हो ताजेर जाता। तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टराक मागूंक सोदतां, have a meeting and see that there is coordination between departments. गोंय तरी मुखार वतले आनी चीफ मिनिस्टर जावन गेले, टायमार कामां जावपाक जाय। तुमी फकत उलोवपाक, बीजेपी सरकार म्हणटा तो एश्युरन्स दिवपाक कांय करून दाखोवंक ना। फाटल्या 5 वर्सांत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान फोंड्या म्हालात कांयच कामां केल्लीं ना, म्हणून ताका फोंड्या कोण वळखना असो आरोप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो। काँग्रेस फुडारी आपल्या कार्यकर्त्यांक मान दिनात म्हणून काँग्रेस कार्यकर्ते काँग्रेस सोडून भाजपात येतात असो तोमणोय मुखेलमंत्र्यान मारलो। आणि तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की सगळी सजेशन्स तुम्ही दिवची। तुम्ही मुद्दामून सार्दीन केन्ना आयला म्हणून याद जाता? फाटल्या 5 वर्सांक सार्दीन केन्ना आयला ना? म्हाजें चुकलें, हांवें विचारूंक जाय आसलो खासदार कोण जाय म्हणून। खरें म्हणजे हांवें विचारत थोडे जाण अजूनय नरेंद्रूच म्हणून सांगता, कारण तेच्या मदीं कोण जाला तो कोणाक यादूच ना। आनी विशेश करून आमकां फोंड्याकारांक तरी याद ना, कारण फोंड्याकारांनी सार्दिनाक केन्ना पळयलोच ना। कसलो सार्दिना? आतां तो खूब जाणटो जाला, मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना म्हाका पयरूच मेळ्ळो। ओके, त्या खातीर सार्दिनाची कोणाकूच याद ना। तेणी कितें फोंड्यांत 5 वर्सांक प्रकल्प केलो, आयज पर्यंत खंयच्याच सरकारान गॅरंटी दिल्ली जाल्यार म्हाका सांगची। काँग्रेसच्या सरकारान तरी गॅरंटी दिल्ली? काँग्रेसच्या सरकारान कसलीच गॅरंटी दिवंक ना, म्हणून बाब प्रवीण नायक आमच्या बरोबर आयले। हांव तेंचें अभिनंदन करता फाटल्या फावटी। तांकांय कळ्ळें की काँग्रेसीचें कांय धड ना म्हणून, कारण जो काँग्रेसीचो लिडरूच थंय भोंवता आसतना कुत्र्यांक घेवन भोंवता। तुमी फोटो पळयला तो? तेजो आतां ते भारत जोडो कितें तरी एक यात्रा काडला, एक कुत्रो गाडयेर, एक गाडयेन आपूण आनी 2-3 जाण अशे ताका ते बॉडीगार्ड आसतात पळय ते। एक तुमकां मुद्दाम पळयला बिस्कीट काडली आनी कुत्र्याक दिली, कुत्र्याक बिस्कीट आवडली ना, कोणी वेगळी खावंक ना, तीच बिस्कीट काडून आपल्या कार्यकर्त्याक दिली। ही परिस्थिती काँग्रेसची आसा। कार्यकर्त्याक थंयसर मान ना, लोकांचे तर सोडूनच दिया।
म्हणजे लोकांक तर कोण विचारत ना आणि हे सगळे पटल्या उपरांत माननीय बाब रवी नाईक हांकां पटले देशाचो नेता एकूच कोण मोदीजी. रेंट कार आणि रेंट बायक हांच्या खातीर गोंयांत वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर आतां येरादारी पुलिशेन नवो नेम काडला. रेंट कार आणि रेंट बायकवाल्यां कडल्यान मालकां कडल्यान सय करून अंडरटेकिंग तांकां घेवचें पडटलें आणि ह्या अंडरटेकिंगेचेर सोरो न पिता गाडी चलोवप आनी हेर येरादारींचे नेमांचो उल्लेख आसतलो. ह्या अंडरटेकिंगाची एक प्रत रेंट कार वा बायक चलोवप्या कडेन जाल्यार दुसरी प्रत मालका कडेन आसतली अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाणें दिली. A rent a bike and rent a cab vehicle are more likely to meet an accident, and the data we have studied the data, and it has come out that they are twice as likely as compared to normal vehicles to meet an accident. So this is a very worrisome trend that has been observed, and the reason is that the reason we can attribute is because the users which are using these vehicles, they are in it is one of the reason is that they are negligent about the traffic rules, because they mostly come on holidays and vacations, and the second is that they are not aware about the topography of Goa. There is very peculiarity about the roads, and a lot of diversions are there. Roads are very narrow in a lot of stretches, and there is a lot of vehicular movement in these stretches. So this makes the job of any user very difficult, and particularly if a tourist comes from outside, he is not aware about these conditions, so he or she is more likely to meet an accident. So for this purpose, to instill a greater sense of awareness that what challenge will lie ahead of a user when the user rented vehicle, we are going to make them sign an undertaking at the moment they are getting the rented vehicle from the agency. So we have designed 2 undertakings, one for rented bike and one for rented cabs. And these undertakings contain 10 points, 10 road safety regulations that the user will read and user will fill his personal details on this undertaking and then sign it. So this is the undertaking for rented car, and this is the undertaking for rented bike. So based on the specific issues of bike and cab, this undertaking has been drafted. For example, a bike undertaking contains regulations like that I will not ride the bike without wearing the helmet. I will not ride the bike triple seated. I will not use the mobile phone while riding the bike. I will not ride the bike under the influence of alcohol. All these 10 points have we have mentioned all the legal sections pertaining to each of the issue, so that they are aware that how much penalty is there. So, and they will also enter their personal detail and they will sign it. They will sign it at the bottom. So this undertaking, there will be 2 copies of undertaking that the user will have to sign. One will be kept by the user himself throughout his stay in Goa, and other will be submitted to the rented agency. पणजे पालिका गार्डनात बुधवारा सकाळी एका भिकाऱ्याची कूड मेल्ले अवस्थेत सापडली. सोरो पिवन पडून तकलेक मार लागिल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचो अदमास आसा. तो मूळ नेपाळचो. पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल जाल्ले आनी फुडलो तपास चालू केलो. आज सकाळी म्युनिसिपल गार्डन पणजी एमिक्युलेट चर्ची कडेन जे गार्डन आसा थंयसर एक अननोन बॉडी सापडली आनी पुलिसांच्या म्हायती प्रमाणे ती बॉडी जी आसा ताची आजून कांयच आयडेंटिटी कळीत जाल्लेली ना, कारण तिचे कांयच आयडेंटिटी ताचे कडेन नाशिल्ली आनी ताचे कडेन फक्त एकूच बॅग आशिल्लें. ही जी अननोन बॉडी सापडल्या तिचो कोणीच खून करूंक ना किंवा तिका कोणीच मारलेली ना अशी माहिती आमकां पुलिसांनी दिली. कारण म्हटल्यार तुमी हांगासर फाटल्यान पळोवपाकूच शकता, हे जे आसा ताचेर तकली आपटून तेचो जीव गेल्लो आसा. कारण म्हटल्यार ताचे बॉडीचेर कसले स्क्रॅच ना किंवा ताका कोणी कितेंच केल्लेलें अशें आमकां दिश्टी पडना अशें पुलिसांनी सांगलां. आनी हांगासर तो पिवन आशिल्लो मिड नायट खंय तरी
ताचो जो जीव आसा तो गेल्लेलो आसा अशें पुलिसांनी आमकां कळीत केला. जाल्यार हाचो जो फुडलो तपास आसा तो तुमच्या मेरेन आमी पावयतलीच. आनी पुलिसांनी सांगलेले प्रमाणे तो रातचो पिवन आशिल्लो आनी तेजी तकली आपटून तेजो जीव गेला असो पुलिसांनी आतां सद्या तरी कळीत केलेलें आसा. कारण तेजे आंगाचेर कसलेच स्क्रॅच ना किंवा तेका कोणी मारलेलो कांयच दिश्टी पडना. ताचे खातीर पुलिसांनी फक्त इतलेंच कळीत केला की ताची जी फुडली जी कारवाई आसतली ती आमी तुमच्या मेरेन पावयतली. जाल्यार पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. गरजेच्या सुविधांच्या उणावाक लागून नुस्तेकारांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. नव्यान वेंचून आयिल्लो मार्केट अध्यक्ष नगरसेवक साईनाथ रावळान लक्ष घालून दखल घेवची नुस्तेकारांची मागणी आसा. गोंयकारांक नुस्त्या बगर उणीक वचना अशें म्हणटात. मात जर नुस्तें मार्केटाची चवथिकाय जाल्ली आसत तर बरें आनी ताजें नुस्तें कशें मेळटलें हो प्रश्न उप्रासता. म्हापशेच्या नुस्तें मार्केटाची जाल्ली दुर्दशा पळयली तर नुस्तें खायनाशिल्लें बरें अशें तुमीच म्हणटले. गरजेच्या सुविधांच्या उणावाक लागून नुस्तेकार लेगीत विटल्यात. आयकात तांचें म्हणणें. मार्केट आमचें स्वच्छ ना. आतां तेणी सायनात पळय तो जाला तेणी सगळी ती खडपां बी हें बुस्तून जाल्या. ते वयले रगात सकयल देंवता. त्यो वाळयो सारक्यो ना. सगळ्याक वणें पडल्या. टॉयलेट ना आमकां, उदीक ना आमकां. तेणी सगळें सायनातान आमचें आतां करून दिवचें. आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की तो आतां काल दर्या जाला आमी खूश जाला गजाल आमची. तेणी आमचे मार्केटाचे ते वणे बीन पडल्या ते पुरोवन दिवचे एक जालें. आनी दुसरें ते मार्केट मातशें क्लीन दवरचें. खूब बुरशें आहा तें मार्केट. ते मार्केट आमच्यान पळोवंक जायना आनी गिरायक येयल्लो गेल्लो म्हणटा आमकां एक कितें ना. आमकां लायट आतां थंय आहा. एक फॅन ना. फॅन घातलेले फॅन बंद पडल्या. दुसरें उदीक ना आमकां. टॉयलेट ना आमकां. लोक सगळो टॉयलेटाचें उदीक काडटा आनी ते नुस्तें वापरता. आमच्यान पळोवंक जायना तें. आयकला न्हू. म्हाजो थंय फ्लॅट लागीं आमी कितें करता एक व्हडली कॅन भरता आनी उदीक हाडटा. आमकां आवडना तें. लोक कांय नुस्तें व्हरोन येता तें पळयना कसलें उदीक मारता आनी कितें करता. आमचो डिमांड मनशे कडेन वता न्हू तें रगत पळय वता वयलें सकयल तें बंद करचें. तेंच्यान व्हडली पायपां घालचें. ही आमची मागणी. आनी आमकां टॉयलेट आनी उदीक. नमस्कार, आमी आसा म्हापसा नुस्त्या मार्केटान. म्हापशेचें नुस्तें मार्केट हें गोंयभर फामाद अशें नुस्त्याचें मार्केट. पण आयज आमी पळयता की हें जें नुस्त्याचें मार्केट जें आसा तें जावन एक बुरश्या वेवस्थेन आसा. आयज आमी नुस्त्याच्या मार्केटान येवन जायत्या ह्या नुस्तेकारांक बायलां आसा तेंचो प्रश्न तेंचो जो इश्यू आसा ह्या मार्केटा बद्दल जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला. जेन्ना आमी मार्केटान भितर सरली तेन्ना ही जी वेवस्था जी सद्या जी सिट्युएशन आसा म्हापसा मार्केटाची ती सद्या एका वायट परिस्थितीन आसा. वयता थंय आमकां अश्यो घाणी दिसत्याक पडटा. भितर सरतकच दोनी सायडीन जी लोक आसात जे पान खावन उरलेले दाग जे आसात ते दिश्टीक पडटा. त्याच प्रमाणे जेन्ना आमी हांगासरले नुस्तें विकपी जे आसात तांकां विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी अशें सांगलें की हांगासर उदकाची जी सोय आसा ती ना. तांकां लायट फॅन आनी जे यूज करपा खातीर जे उदीक लागता जे नुस्तें यूज करपा खातीर धुवपा खातीर तांकां उदकाची जी गरज आसा ती सद्या तांकां हांगासर मेळना. जेन्ना हांगासर ती येयली तेन्ना तांकां टॉयलेटीची सोय अशी ना. हांगासर चडशीं बायलां जी नुस्तें विकपी आसा तेंची हांगासर गैरसोय जाल्ली दिसता. जेन्ना ग्रावंड फ्लोर नुस्तें विकतात तो फ्लोर सोडून वयर जेन्ना आमी पावले तेन्ना थंयसर जे चिकन आनी मटन जे कापपी शॉपां आसात ती जेन्ना धुतात तेंचो जो उदकाचो जो कोयर सगळो आसा तो ग्रावंड फ्लोराचेर सगळो व्हांवून येता. आनी त्या उदकाक लागून हांगासरल्या ग्रावंड फ्लोरार जी नुस्तें विकतात तांकां तेंचो त्रास जाता. तेंची सगळ्यांची मागणी आसा की हांगासरले जे नुस्तेकार विकपी आसात तांकां बेगींतल्या बेगीन टॉयलेट उदीक लायट फॅन ह्या सारक्यो ज्यो इत्यादी गोश्टी आसात त्यो बेगींतल्या बेगीन पुराय जावच्यो. ह्या सगळ्याची जी गैरसोय जाल्ली आसा ताचे त्या सगळ्या लोकांची मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन सुटावो काडचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा.
कारापुरा पंचायतीच्या पोरण्या इमारती कडेन साचिल्लो कोयर निमणे एकदाचो काडून वाठार नितळ केलो. दिवचल तालुक्यांतल्या कारापूर गांवांत भर लोकवस्ती कडेन रस्त्या कुशीक पंचायतीन व्हडा प्रमाणात कोयर डंप केल्लो. ताका लागून गंभीर समस्या उप्राशिल्ली. गोमंतक टीव्हीन ही समस्या मांडिल्ली उपरांत पंचायतीन दखल घेवन थंयच्यान कोयर नितळ केलो. कारापुरा भर लोकवस्ती कडेन साचिल्लो कोयर निमाणे एकदाचो पंचायतीन काडलो. कारापुरा भर लोकवस्ती कडेन रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचिल्लो. हो कोयर कुसून थंय घाणी पातळिल्ल्यो. ताका लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटालो. ह्या प्रकाराचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घालतकीच पंचायतीक जाग आयली. तांच्यांनी बेगोबेग हालचाली करून काल सोमारा कामगार घालून हो कोयर त्या वाठारांतल्यान काडून वाठार नितळ केलो. ताका लागून लोकां मदीं समाधान पातळ्ळां. कारापूर पंचायती खातीर नवीन बिल्डींग बांदतात. ताका लागून पयलींची बिल्डींग मोडून उडयल्या. हे बिल्डिंगे कडेन आशिल्ली आनी कोयर दवरपा खातीर तयार केल्ली तात्पुरती शेडूय मोडून उडयल्या. ताका लागून कोयराचो प्रस्न उप्राशिल्लो. मात पंचायतीन निश्काळजीपणा दाखयतना भर रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयल्लो. हो कोयर सुमार 8 दीस रस्त्या कुशीकूच पडून आशिल्लो. ह्या कोयरांत प्लास्टिका सयत सुको आनी वोलो कोयरूय आशिल्लो. हो कोयर कुशिल्ल्यान थंय घाणीच्यो घुट्टाणी पडिल्ल्यो. ताका लागून ह्या रस्त्यान यो वच करतल्यांक चक्क नाक मुठीत धरून वचपाचें पडटालें. ह्या प्रकाराक लागून लोकां मदीं तिडक पातळिल्ली. हो कोयर बेगोबेग काडचो अशी लोकांनी मागणी केल्ली. आतां हो कोयर काडिल्ल्यान लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. मजगती परत पंचायतीन अशी निश्काळजीपणा करची न्हय अशें लोकांनी मागलां. परत जर रस्त्या कुशीक कोयर उडयलो जाल्यार ताचे परिणाम भोगचे पडटले अशी शिडकावणी लोकांनी दिल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मोल्या धारबांदोड्या एका बायलेन कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यान 108 ॲम्ब्युलन्सींत भुरग्याक जल्म दिलो. बऱ्या कार्यक्षमतेन हे ऑपरेशन केल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें ॲम्ब्युलन्स कर्मचारी EMT पुंडलीक सुतार आनी पायलट राजेश गांवकरांची तोखणाय केली. मोले हांगासर एक कौतुकाची गजाल घडल्या ती म्हटल्यार मोले ॲम्ब्युलन्स एमर्जन्सी प्रेग्नन्सी कॉल जो आसा तो मोले ॲम्ब्युलन्सीक आयल्लो आनी मोल्याची ॲम्ब्युलन्स आसा ती इमिजिएटली तांकां घेवन वताली आनी वाटेरूच त्या बायलेची डिलिव्हरी केली गेली. आनी ह्या ॲम्ब्युलन्सीन EMT पुंडलीक सुतार आनी राजेश गांवकर हे आशिल्ले आनी तांच्यांनी तिका नॉर्मल अशी तिची डिलिव्हरी केलेली आसा आनी ही खऱ्यांनीच कौतुकाची गजाल आसा. हेल्थ जे सर्विसीस आसा तो खऱ्यांनीच बरें आसा आनी मोल्याची ही ॲम्ब्युलन्स आसा ती तांच्यांनी एक बरे पैकी अशें बरें काम केल्लेलें आसा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हापशागिरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर मंगळारा रातीं एका कारीक भिरांकूळ सेल्फ एक्सिडंट जालो. चलोवप्याच्या गाडये वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान डिवायडरांत आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातान कार चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केलो. तर आम्ही सध्या असं गिरी फ्लायओव्हराच्या हायवेचेर आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हांगासर एक ब्लॅक कलर वॅगनराचो सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा. हांगासरल्या थळाव्या लोकांनी पयल्या म्हायतीनुसार अशें कळण्यात येता की ही जी ब्लॅक कलर वॅगनर आशिल्ली ती करासवाडा सायडीच्यान पर्वरी पणजी सायडीन वयताली. ह्या गाडयेचो जो ओवर स्पीड असल्या कारणान खंय तरी ड्रायव्हराचो कंट्रोल जो आसा तो सुटलो आनी तेणी थेट ह्या लायटीच्या खांब्याचेर हाडून मारलो. ह्या एक्सिडंटाचो धक्को इतलो गंभीर आशिल्लो की जो ड्रायव्हर जो आसा हितून गंभीर जखमी जाल्लो आसा. त्याच सायडीन एक सर्वीस रोड आसा जो ड्रायव्हर जखमी जाल्लो आसा. तेजी फॅमिली ह्याच वाठारांतल्यान फुडें वयताली. तेंच्यांनी ही
हो जो एक्सिडंट आसा पळयतकच तेंच्यांनी 108 आपयली आनी तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन त्या भुरग्याक 108 घालून GMCन सद्या फुडल्या उपचारा खातीर व्हेल्ले आसात. कुडचडेच्या दर एका रस्त्याची सामकी दुर्दशा जाल्या. पुलीस स्टेशन ते शिवाजी सर्कल मेरेनचो रस्त्याचेर परतून सिवरेजीचें काम सुरवात केला. पुराय रस्तो परतून खणून दवरला. हाका लागून रस्त्यार येरादारीची कोंडी जाता. लोकांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. खणिल्ल्या ह्या रस्त्याची कुडचडेचो नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकर हाणें पळोवणी केली. दुसरो पावसाळो येवपाचो जालो तरी कुडचडेची सिवरेजीची कामां पुराय जायनात. देखून मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी पावसा पयलीं सिवरेजीची कामां पुराय करची अशी मागणी नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकरान केल्या. हांव ऑनरेबल CMाक देव बरें करून म्हणपाक सोदतां, कारण फाटल्या दिसांनी काही म्हयन्या पयलीं हांवें एक रिक्वेस्ट केल्लो की आमचो जो हांगा भावोजीक जें मंत्रीपद दिलां तें ताका फीट ना तें काडून घेवचें म्हणून. आनी हांवें सांगलां म्हणून जावं किंवा विटामीन एमाक लागून जावं भानगडीक, पूण ताजें तें मंत्रीपद काडून आमकां एक सुटकारो दिलो. ताका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण हें जें तुमी पळयतात, हें जें हांगा ताणें करून दवरलां, सगळी हळशीक करून दवरल्या पळय, सिवरेज ही जायच. हांव ना म्हणना सिवरेज नाका म्हणना, सिवरेज जायच. तो म्हणटा डेव्हलपमेंट जाता आसतना लोकांक त्रासय चड जाता. आय अंडरस्टँड, पूण त्रास खरोच लोकांक जाता काय काटार पास लोकांनी केलो म्हणून त्रास करप जाता, हाजेरूय विचार येता. कारण इतलो तेंप जालो, तो म्हणटा त्या कोतान इंजिनियर म्हणटा त्या कोतान एक 15 दिसांचो काम आसता फोण करून सगळें टोटल कंप्लीट करपाक. आतां हांव पळयता जवळ जवळ म्हाका दिसता वर्स 1.5 वर्स जालें, मायच जालें, एक पावसाळो गेलो, दुसरो पावसाळो आयलो, तरीकय ही कामां कंप्लीट जायना. पण अजुनूय बी सिवरेज प्लांटाचें अजून कांयच चित्र ना. जाल्यार हे त्रास आमी काडून लोक कितलेशे जाण मेले हांगा, कितलेशे जाण पडून जखमी जाले. तुमचेच रिपोर्टर भाव हांगा पडून जखमी जाल्ले आसा. पूण ते कितले तेंप घरान उरले, कितें त्रास जालो तोय तांकां खबर आसा. पूण हे त्रास लोकांनी काडून मागीर तो प्लांट जातलो ओ ना हाजीय गॅरंटी ना. आज हांव मुद्दम आयिल्लो कित्याक हें इन्स्पेक्शन करून पळोवपाक, कित्याक कितले दीस जाले कोणूय उलयना, कोण आवाज करना अशें म्हणून म्हणलें पळोवया कितें आसा तें. पळयत जाल्यार तांचें एक एक काम चालू आसा. ना ते कोणा कावन्सिलराक खंयच्याच वॉर्डान कावन्सिलराक केन्नाच इन्फॉर्म करना, पुलिसेक इन्फॉर्म करना. आज तुमी स्वता पळयता आसतले ही ट्रॅफिक कितली हांगा ब्लॉक जाता ती. पुलिसे कडेन स्टाफूय ना म्हणून एक तांणी पुलीस दवरला. हे ट्रॅफिक ब्लॉक प्लस लोकांक हांगा फोंडकुलांतल्यान गाडी चलोवन लोकांची कमरां मोडल्या, लोकांची गाडयो मोडल्यो. गाडी तरी रिपेर जातल्यो, पूण एकदां तो म्हणटा आपण डांबर घालून सुळसुळीत रस्तो करतलो. तो रस्तो करतगीर आमी गाडी चलोवपाच्या कंडिशनान आसतले वो ना हेंय आमी विचार करपाक जाय. कारण आमी समज मनीस समज डॅमेज जालो, कित्याक म्हजी फॅमिली हांगा चलता, कुडचड्याची जनता लोक हांगा चलता. सो हें समज जर लोकांक त्रास जाता ते जर तर पळोवपाक जर कमी करपाक जायना जाल्यार यूज कितें हाजो. पळय आमी हाजे पयलीं एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली काँग्रेस ब्लॉकान, आनी तेन्ना आमी म्हणलें की आमी काम जें चालू आसा, लोक म्हणटा प्रोग्रेस चालू आसा, डेव्हलपमेंट चालू आसा, आमी फक्त म्हणलेलें की आमी पळयतले आनी रायट टायमार आमी कितें तें डिसिजन घेतलें. आमी डिसिजन घेवच्या पयलींच ऑनरेबल CMान डिसिजन घेवन मिनिस्टर आमचे लाडक्या आमदाराची PWD मिनिस्ट्री काडली. ताका लागून पयलीं CMालो धन्यवाद. कित्याक हें एक आत्ता पिंटी बाबान म्हणलें तशें काटार पास जाल्ल्या मनशाचें हें काम न्ही. ह्या लोकांक ज्या मनशाक नॉलेज ना त्या मनशांनी हें करप न्ही. आतां तुमकां खबर आसा हांगा कितलेशे प्रोजेक्ट करपाक म्हणून ताणें हातांत घेतले. तो स्विमींग पूल जावं, जीम जावं आनी कितें कितें, पूण ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेले. आतां ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची म्हाका दिसता परिस्थिती तीच जावपाची आसा. आनी हें आतां जें काम आतां सांगलां त्या भशेन 20 तारखेक कंप्लीट कर आनी 8 मॅनहोल उरल्या करपाचे, जावं मागीर तें कनेक्शन त्या म्हणसर पावस येतलो तें परत सगळें भरतलें आनी तें हालच्या परिस्थितीन जाल्यार हें काम कंप्लीट जातलें अशें दिसना. पक्षान संद दिली जाल्यार आपूण ही लोकसभा वेंचणूक लढयतलो. तशेंच खासदार निधीचो उपयोग करून दक्षिण गोंयच्या खातीर साबार उदरगतीची कामां केल्यात. देखून ह्याय फावट लोकांचो पुराय तेंको आसतलो असो विश्वास खासदार फ्रांसीस सार्दिनान उक्तायलो. हांवें सांगलां की म्हाका हे फावटी पार्टी टिकेट दिल्यार म्हाका लडोवपाची हे फावटी म्हाका खोशी आसा. I'm interested in contesting if I'm given ticket. कित्याक ही फाटले 5 वर्सां एज ए MP हांवें भरपूर काम केल्लें आसा. लोक आमकां मेळून हाडटात,
जे गोंयचे कितें प्रश्न आसात ते पार्लमेंटान दवर काडपाक आनी आमकां कितें फंड जे मेळटात ते लोकां खातीर युटिलायज करपाक हे दोनी वस्तू हांवें डिवोशन हांवें केल्लें आसा. म्हाका आमचे सावथ गोवा लोक वळखतात देखून म्हाका फाटले 4 फावटी म्हाका निवडून दिल्लो आसा. हांव लोकांक आभारी पूण I have not let them down. लोकांक I have not let them down. कितें करून जाता तें आयज पर्यंत हांवें करून दाखयल्लें आसा. आतां अंडा एमपीले हांवें म्हजे सगळे जे पयशे जे आशिल्ले ते हांवें लोकां खातीर गांवचे खातीर मोडून काबार केले. आनीक म्हाका आदले मेंबर ऑफ पार्लमेंटाचे 2,60,00,000 मेळिल्ले आसात तेय हांवें सगळे काबार जावचेच आसा. जायत आयले पूण जावचेच आसा. ह्या आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत